नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातुस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. अस्तंत घाटात पर्यावरण संवेदनशील वाठार जाहीर करपा विशीं केंद्राच्या ड्राफ्टा वयल्यान लोकांनी काचाबूल जावपाची गरज ना, मुख्यमंत्री सांगता. तो खंय फक्त ड्राफ्ट. थंयचे आमदार लोकांक विश्वासांत घेवन जाता तितले गांव ड्राफ्टांतल्यान भायर काडपाचो यत्न जातलो. मात पर्यावरण राखूंक ESA थारावप खंय तितलोच गरजेचो. लोकांनी आणि किंवा विरोधकांनी ह्या विशयाचेर आत्तां पॅनीक जावपाची गरज ना. आमकां विश्वास आसा ज्या पद्दतीन रिप्रेझेंटेशन आमी दिल्या आनी दीस इज अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन, नॉट अ फायनल नोटिफिकेशन. ड्राफ्ट नोटिफिकेशनाच्या उपरांत आमी कन्सर्न MLA आनी लोक हांकां विश्वासान घेवन आमी पळयता की कितल्यो विलेजीस हातूंतल्यान ड्रॉप जावपाक शकता हो आमचो प्रयत्न आसा. त्या खातीर वॉटेवर ज्यो कंटिन्युटी त्या क्रायटेरियान फॉलो जावना त्यो विलेजीस ह्यो कमी जातल्यो आनी उरलेल्यो ज्यो आसा त्यो इको सेन्सिटीव झोनांत एरिया उरतले. पण हे सगळें आसतना आमकां एनवायरमेंटूय प्रिजर्व करपाक जाय म्हणून इको सेन्सिटीव झोन हो डिक्लेअर करप गरजेचो आसा. आनी इको सेन्सिटीव झोन हो डिक्लेअर जाता आसतना गोंयच्या खंयच्याच विलेजीचेर ट्रेडिशनल तेंचे बिजनेसीस तांचे हावजीस जे आसा तांकां रिकन्स्ट्रक्ट करपा खातीर कशाच पद्दतीचो प्रॉब्लेम जो आसा पळय हो जावपाक शकना. पूण लोकांनी लगेच म्हणजे बाबा नायटीन आमची विलेज केली काय कितें सरकारा कडेन जे टोटल ड्राफ्ट नोटिफिकेशनूय आसा, पयलींचे नोटिफिकेशनूय आसा. कन्सर्न उलोवन आमी लोकांक जे सहकार्य विलेजीत करपाक जाय ते सातत्यान सहकार्य लोकांक करतले हाचो लोकांनी विश्वास दवरचो. त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ह्या डिपार्टमेंटा कडेन आमी कंटिन्युअसली आमचे गुलाब सुरवात आसा. आनी हे आसतना आमकां वेस्टर्न घाटूय बी ताचो प्रिजर्व मेंटेन हे सगळें करपाक जाय. आनी अशा पद्दतीच्यो इको सेन्सिटीव एरिया ज्यो आसा त्यो राखून दवरपाची गरज आसा. ताजी काळजी सरकाराक आसा. हे सगळें करता आसतना लोकांची काळजी सरकार सातत्यान घेता. मंत्र्यांनी नवी बिलां हाडटना आदी पक्षाक कळोवचें. ताचे बरे वायट परिणामा विशीं चर्चा करूंक मेळटली. बील आंगलट आयल्यार वेळ प्रसंगाक पक्ष मंत्र्या फाटल्यान रावंक शकतलो. BJPचे कोर कमिटीन मंत्र्यांक तांच्या भायले भायर कारभारा विशीं सोल्लो. BJPचो अध्यक्ष नड्डा 23 ऑगस्टाक गोंयांत येता. मेर्शे BJPच्या हेडक्वॉर्टर्साची बुन्याद घालतलो. मिटींग काय नाही, प्रभारी आयल्लो आणि त्याच्या आमची सगळं तिरंगा यात्रा बाकीचो अध्यक्ष येवपाचो आसा पळय न्ही त्या कार्यक्रमाचेर डिटेलान डिस्कशन जालें. 23 तारखेर आमचो अध्यक्ष येता पार्टीचो स्टोन जायतले आनी अध्यक्ष सगळ्यांक एड्रेस करता. आज आमची कोर टीमीची बैठक जाली आणि त्या बैठकीक आमचे नवनिर्वाचित नवीन जे पार्टीन आमकां केंद्रांतल्यान प्रभारी दिल्या आशीष सूदची म्हणून सूद हे आयज आयिल्ले आनी ते तशे आमचे इलेक्शन प्रभारी म्हणून पयलीं आसले. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हे गोंयांत येतात आनी 23 तारीख आमी आमचे नवीन जे कार्यालय आमी बांदपाचें आसा तेचे आमी फाटल्या दिसांनी त्या हे करच्या पयलीं भुमिपूजन केल्लें. त्याचो ऑफिशियली कार्यक्रम हो आतां 23 तारीख आमी ठरयला. प्लस विविध कार्यक्रम जे जाले फाटल्या दिसांनी तेचे एक रिव्ह्यू घेताले आमी. एक पेड माके नाम आसत, आमी धन्यवाद मतदारांक मेळपाचो विशय आसत, हे मातशे डिटेल कार्यक्रमांनी करपाक जाय. तेचेरूय वेगवेगळे चर्चा जावन त्या हातूंतल्यान कशा पद्दतीन फुडें वतले तेचेरूय चर्चा जाली. आनी त्याच्या भितर तिरंगा यात्रा ही 11, 12, 13 ऑगस्ट आमचे युवा मोर्चा जे आसा ते तिरंगा यात्रेचो आयोजन ते करतले. फोट्यान थंय जे एखादे स्टॅच्यू आसा तांकां हार घालपाचो विशय आसा आनी तेचे पयलीं विविजन विभीषिका मजगती मंत्री हाडपाक सोदतात ती नवीन धोरणां वा कायद्यांतल्यो दुरुस्त्यो हाडचे पयलीं कोर कमिटीक पार्टीक तांची म्हायती दिवपाक जाय. उपरांत ताचेर बोवाळ जातकीच पक्षा कडेन येवप सारकें न्ही. पयलींच पक्षाक म्हायती दिल्यार ताच्या परिणामांचेर चर्चा करपाक जाता, सुचोवण्यो दिवपाक जाता आनी त्या मंत्र्या फाटल्यान ठामपणान उबें रावपाक पक्षाक सोपें जातलें अशी चर्चा शेनवाराक कोर समितीच्या बसकेंत जाली म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. हवामान खात्याचो आयतारा ऑरेंज अलर्ट. पुराय गोंयांत उटंगाराचो अदमास. सोमार ते बुधवार मेरेन खंय उण्या पावसाचो येलो. बिरेस्तार शेनवार पावसूच ना. शिटकावणी ग्रीन. मात हेवटेन गोंयभर पावसान झाडां पडप, पालसणां कोसळप चालूच. आतां मेरेन 130 इंच पावस, 55% मायज. 2 म्हयन्यांत 3,000 झाडां पडल्यात, 16 पालसणां कोसळ्ळ्यात. फाटल्या 63 दिसांत
पुराय राज्यांत जायत्या जाग्यांचेर झाडां पडप, पालसणां कोसळप, हुंवार येवपाच्यो घडणुको चालूच आसात. आतां मेरेन गोंयांत 130 इंच पावसाची नोंद जाल्या. जून म्हयन्यांत 37 इंच पावस पडलो जाल्यार जुलयांत 81 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ऑगस्टाच्या 4 दिसांनी 12 इंच पावस पडला. 1 जून ते 23 जुलय मजगतीं एकूण 2869 झाडां पडल्यात. तातूंतल्या 714 घडणुकांनी घरांचेर झाड पडिल्ल्यान लुकसाण जालां. ह्या उटंगराक लागून उत्तर गोंयांत सगळ्यांत चड दिवचले जाल्यार दक्षिण गोंयांत 600 लुकसाण जालां. पावसाक लागून उत्तर गोंयांत 163 घरांचे जाल्यार दक्षिण गोंयच्या 119 घरांचे लुकसाण जालां. 26 जून ते 21 जुलय मेरेन गोंयांत 16 पालसणी कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यो. इतले मजगतीं पोरणे मार्केट मडगांवां एजिप्सी हॉस्पिटलाची मातयेची वणत कोसळून कुशीक आशिल्ल्या पियेदाद फर्नांडिसाच्या घराचेर पडली आनी घराचें लुकसाण जालें. हे मळ्ळे काल 5 वरांचेर मळ्ळे आनी कुटू आवाज येवपाक लागलो. आवाज येता हांव भायर येयलें, जल्लाकडल्यान चयलें अशें करून चयलें आनी 1 मिनटी भितर व्हड रकम पडलें मागीर जल्लाचे हेजेर पडलें आनी म्हजे एक आकांत येयलो तरी हांव कितें करचें म्हणून जालें. मागीर होय नासलो, हांव भायर सरलो आसलेलो. मागीर येयलो म्हणटकीर मागीर कोणा फोन करचो कितें कांय कळना. मागीर म्हणटा हें जालें सगळें फोन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शेनवाराक वास्को मोटारीच्या सेल्फ एक्सिडेंटात एकलो गेलो. सोंपला तो 19 वर्सांचो संजोत बोरकार. गाडी स्पिडीर आसतना ताजो खंय कंट्रोल गेलो. गाडयेंत 3 आशिल्ले. जखमी जाल्यात ते 20 वर्सांचो डेव्हिड क्रूज, 24 वर्सांचो सहर्ष भोसले. दोगांकय क्रिटिकल जाल्ल्यान जीएमसीत घाल्यात. येताले बरे स्पिडीन येयले. हांवूय नासलो, आमी भितर आसलोले. आमी ऑलिंपिक्स चोयताले. आवाज जालो म्हणून भायर सरले. जाल्यार हिंगसान ते म्हाका ते ओवर स्पिडींगान जायते एक्सिडेंट जाताय. हेजे पयलीं 2-3 एक्सिडेंट जाल्ले हिंगा. हय, सो ते मातशे हे दिसान भायर पडले. मागीर तो म्हाका दिसता आउट ऑफ कंट्रोल जालो थिंगा. आउट ऑफ कंट्रोल जावन मागीर तेणें तो सामको माल हेजेर झाडां बिडां उडयलीं आनी सामको ते बिल्डिंगाच्या रेलिंगाचेर मारले तेणें. आनी रेलिंगाचेर मारून पत्ते पडले सामकी गाडी पोते. थंय चोयल्या ती गाडी कितली जाल्या पळय ती. सो 2 जाण फाटल्यान बसलोले आहा पळय तांकां चड मार लागलो. ड्रायव्हर ओके, ही वॉज ओके. ताका भायर बी काडलो, पुलीस बी आयले आनी सगळे लोकांनी बी आनी आतां एंटनी म्हणटा ते थिंगाचो आमचो नेबर तो धांवून येयलो आनी थिंगा सगळे लोकांनी भायर काडले. देरां बिरां ओडून काडून भायर काडले. तेन्ना 2 जाण सारके जाम जाल्ले. मागीर तांकां तशें पुलीस PCR आहा पळय ती एथिका पळय भोंवता पळय ते पुलीस येयले. मागीर तेंचे गाडयेन ताका उबारून हाडून घायले बी आनी मागीर तांकां चिखली येले. इतले मजगतीं ओल्ड गोवा बायपासाचेर एका पॅसेंजर बस आनी ट्रका मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत बस चलोवपी बशींत आडकून उरलो. उजो पलपी दळान ताका भायर काडलो आनी दुखापत जाल्ल्यान ताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. आमी चिंबलच्यान एक कॉल करून एमर्जन्सी कॉल करून येताले आनी आमी आतां देडाक पावले हांगा. पयलीं आमी पळयत नाल्यार हांगा एक्सिडेंट जाल्ले ह्या गाडी. आमी आमची गाडी स्टॉप केली ओल्ड गोवा फायर स्टेशनाची आनी आमी ताका अटेंड केलो. सो एक्झॅक्ट कितें जालें हांगा पळयल्यार तरी फुडल्या फाटी गाडी दिसना. एक्सिडेंट जाल्लो आसा, कसो जाला तो आमकां खबर ना. आमी ताका ड्रायव्हराक रेस्क्यू केलो. तो भितर शिरकल्लो ताका काडलो आमी भायर. आतां फुडल्यान ग्लास फोडून काडलो तुमी? ना ग्लास ना, डोर हे करून काडला ताका. आनी कोणाक इंजरीज बीन जाल्या पॅसेंजराची कांय आयडिया ना आमकां. पूण रुटा वयली बस काय कसली ही खबर ना सर. फक्त ड्रायव्हर आसलो कोण भितर? ड्रायव्हर आसले, भुरगे आसलेले आनी पॅसेंजर आसलेले खूब. मात कोणाक कांयच जावना ते कांय आयडिया ना सर. पण तेंच्यांनी कोणें सांगू ना की आमकां इंजरी जाल्या म्हणून. आतां ड्रायव्हराक शिफ्ट केला जीएमसी? जीएमसी प्रायवेट गाडयेन तेंच्यांनी शिफ्ट केला ताका. पूण ताका चड इंजरी कितें तशी? तेच्या हातीक इंजर्ड जाल्लो आहा तो. ताका हाका ब्लिडींग जाल्लें चालू आहा. तेजें ब्लिडींग हातीक ताका बांदलेलें आसा, ग्लास लागलेले आसा. पूण हो तुमकां कॉल नासलो? तुमी जस्ट आमकां कॉल नासलो. आमी पास जातले हांगाच्या आमी स्टॉप केली, आमची व्हेकल स्टॉप केली. ओल्ड गोवाची व्हेकल आमी स्टॉप केली आनी हे केली वॉटर टेंडर. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी स्वप्नील तारी. जीएमसीतले प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र उक्तावणाच्या पयल्या 6 म्हयन्यां भितर 1,500 गरजूंक उल्याक पावला.
समाज कल्याण, भलायकी खाते आणि दिव्यांगजन आयुक्ताची कचेरी एकठांय मेळून प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र जाला. दिव्यांग वा तशा तरेच्या गरजू लोकां खातीर केंद्र मोठो आदार थारता. खासा रिपोर्ट. सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्कीम हाडली ती म्हणल्यार प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र आणि हे केंद्र म्हणटा ते जानेवारी 2024 जीएमसी हांगासर ओपन केल्ले गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी. अजून पर्यंत 6 महिने स्टार्ट जावन जाल्लेले आसा आणि सध्या तेंच्यांनी जवळपास 1,500 लोकांक दिल्लेले आसा. And until now we have provided appliances to around 1,500 people, and we have given around 600 plus wheelchairs, 300 plus hearing aids. Total toilet chairs we have given around 500. Battery operated cycles we have given around 50 and above. And prosthesis, the artificial limbs we have provided about 30 people we have provided the artificial limbs, and the smartphones for blind people we have provided around 30 and above. So we have two schemes, ADIP and RUI. ADIP is for Divyang people or the peoples with special needs, and the RUI is for Rashtriya Vayashri Yojana we have done. So this is for 60 and above people. खुबशे लोक हांगा येता, हे फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा. खुबशे दिव्यांग लोक गोंयांतले ते एक घेवपा खातीर येता. आनी आतां आमी पळयलें की तांकां जागा कमी पडटा, तांकां 3 फेज कनेक्शन जाय. लक्ष्मी सुमारीस. हय, तूं आयज सकाळीं आयिल्ली कित्या खातीर? केराक लागून. व्हीलचेअर. सो तुका आयजूच तुमी पेपर वर्क केल्ले काय पयलीं केल्ले? ना आयजूच केलें. आनी तुमकां व्हीलचेअर दिली आतां? दिले. व्हीलचेअर दिली तुका आतां? हय. I applied today morning only. I applied. So immediately you are getting the equipment or not? Yeah, immediately they said they will give. So what equipment? Which equipment? I want that neck collar, and then back pain, that belt I want, and I want one commode and one stick. आणि ह्या प्रोसेस आहा तो फक्त एका दिसान जाता हांगा. जीएमसीत आयल्या उपरांत जे मॉर्ग आहा ते सायडीकूच बिल्डींग आसा. कोणाकूय जर गरज पडली गोंयकारांक तेंच्यांनी सकाळीं येवपाचें आनी विथीन 1 वरा भितर तुमकां प्रोसेस आधार कार्ड दिवचें, रेशन कार्ड दिवचें आनी तुमचो एक फोटो हे दिल्या उपरांत तुमकां ताबडतोब विथीन हाफ एन अवर तुमकां इक्विपमेंट जी व्हीलचेअर जाय जावं तुमी पांय तुमकां जाय, पांय जाल्यार ते मातशे 1-15 दीस वयता, पण बाकीच्यो गजाली जे अवेलेबल आसा त्यो ताबडतोब तुमकां दिता. अशा तरेची सुविधा ही आसा जीएमसीत अवेलेबल आसा. जेका कोणाक गरज आसा तेंच्यांनी हांगा येवन फॉर्म भरचे आणि आपले कितें इक्विपमेंट जाता ते घेवन वयचे. स्टुडंटा खातीर जीएमसी बांबोळीच्यान रुपेश रावत. म्हापशा खोर्ले पालिकेच्या वॉर्ड 18तली पब्लीक टॉयलेट कोणे तरी मोडली. मोडटल्याचेर नगरसेवक FIR मागता. टॉयलेट खंय बेकायदेशीर म्हणून मोडली. मोडटल्याक कोणा राजकारण्याची फूस म्हण नगरसेवकाक दुबाव. म्हापशा कांय दिसां फाटीं अनवळख्यांनी अशीच आनीक एक टॉयलेट मोडिल्ली. खोर्ले आसा थंय हो जो पब्लीक टॉयलेट म्युन्सिपालिटीची प्रॉपर्टी जी आसा हो तो दुसरो टॉयलेट डेमोलिश करपाचो प्रयत्न चालू आसता तेन्नाच आमचे कावन्सिलर आनी बाकीचे जे हांगा रावता तेंच्यांनी ते बंद केले. ही आमची जी सद्या टॉयलेटाची कथा चल्ल्या पळय फूल म्हापशान एक डेमोलिश जाला. आतां हो सेकेंड अटेम्प्ट करतले. कोइन्सिडंटली त्या प्रॉपर्टीन एक एक्स CPचे आसा, हांगा एक CPचे इनवॉल्वमेंट आसूं शकता. म्हणजे तांकां ते ब्लेसिंग आसा वयरसून खंयसून तरी, त्या खातीर तांकां कॅर ना लोकांची. आयज आमचे वाड्यार जेन्ना आमकां कळ्ळें की हो टॉयलेट अचानक डिमॉलिश जाता म्हणून आमी सगळे लोक धांवून येयले आनी ताका आडयलो. एक्चुली जेन्ना गोवोरमेंट म्हणटा ODF फ्री गोवा तेन्ना गोवोरमेंटाची ड्युटी आसता की सॅनिटेशन फेसिलिटी लोकांक प्रोवायड करपाची. हांगासर अमेय बापान आमच्या कावन्सिलरान सांगल्या प्रमाणे खुबशे लोकांक टॉयलेट ना, कारण चडशीं घरां भाटकारांची आसा आनी जाग्याचो कन्स्ट्रेंट आसता आनी नासता. पण वाड्यार हो टॉयलेट जाल्यार आमी ल्हानपणा पासून 40 वर्सां जालीं हो टॉयलेट पळयतात. डेफिनेटली म्हाका दिसता की हितून आसूंक जाय कोणाचे हाय लेवल पॉलिटिशियनाचे ब्लेसिंगा शिवाय हे म्हाका दिसना की अशें कृत्य कोण डेरिंग करूंक सोदता. तेवूय आमचे म्युन्सिपल हेजी. आज सकाळी ॲट अरावंड 11:30 असो आमकां कॉल आयलो की हांगासर आमचो हो जो टॉयलेट आसा हो कोण ते डिमॉलिश करतात. सो आमी बेगींतल्या बेगीन हांगासर आयले. म्हजे हजबंड पयलीं आयले. तांच्यांनी तांकां विचारलें की बाबा तुमी कोण, खंयच्यान आयल्या? जाल्यार तांचे कडेन पयलीं कांय उतर नाशिल्लें. तुमी कोणें धाडल्या कित्याक म्हटल्यार तांच्यांनी सांगलें की भाटकारान धाडल्या. कोण भाटकार, खंयचो विचारलें जाल्यार तांचे कडेन कांय आन्सर नासलें. CO कडेन CP कन्सर्न जे इंजिनियर्स आसा तांचे कडेन ऑलरेडी कंप्लेन केल्या. CO कडेन उलयला. तांच्यांनी म्हटलां की फाल्यां एक नोट घाल, ताचे ऑन दॅट बेसीस आमी FIR हाजेर करुया म्हणून. रोमी कोंकणीक समान दर्जो मागताले तेन्ना उदय भेंब्रेन वाट लायली.
चर्चिलाची रोमी वयल्यान उदय बाबाचेर चढाई. आता समान दर्जो मेळटलो काय ना तो खंय प्रश्नच. उदय बाब म्हणटा आरोपांत तथ्य ना तेन्ना सरकार काँग्रेसीचे आपूण विरोधात आशिल्लो. रोमी वयल्यान काँग्रेसीत फूट पडटा ती पळोवन केंद्रांतल्या फुडाऱ्यांनी खंय रोमीक बायपास केली. आणि रोमी कोण रोमी जातली जातना देवानो आमी तेन्ना रोमी मागताले तेन्ना उदय बेंबऱ्यान एक लायले थिंगा उदय बेंबऱ्यान थिंगा एक लायले बेंबार नंतर रोमी जावन गेल्ली तेन्ना हांव झगडोवन सांग मेले रोमी करपाक तेन्ना झगडले आमचे कडेन जरी जरी त्या टायमाचेर रोमी तरी आमी केली आज हांगा इंग्लीश मिडियम हें नाका आहली पूण तो भिलो बारीक लोक सुद्दां म्हूण चर्चिल आलेमावान मारिल्ली अस्सल फट. खरी गजाल म्हणजे लिपीचो प्रश्न कोणेच काडलो ना. हे आंदोलन भारत गेले आनी सरकाराचेर हळूहळू दबाव येवंक लागलो. सरकार काँग्रेस पक्षाचे आशिल्ले. खुद्द काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीत 2 ग्रुप जाले. काँग्रेस पक्षाचे दिल्लींतले फुडारी भियेले की ह्या प्रश्नाचेर काँग्रेस फुटली जाल्यार हातांतली सत्ता वतली. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम चिंतामणी पानिग्रही आनी काँग्रेस पक्षाचो जनरल सेक्रेटरी रघुनंदन लाल भाटिया आर्य भाटिया अशे तरेचें बील आसचें म्हणपाचो ताणी सुचयलो. गालजीबाग दर्यादेग दर्यांत वता देगे वयली बरीचशी रेंव ल्हारांच्या नेटार व्हांवून गेल्या. ताका लागून दर्यावेळे वयली झाडां हुमटून पडपाक लागल्यात. दर्यादेगेर रावतल्या पारंपारीक नुस्तेकारांक तांच्या घरांक धोको म्हण हुस्को. सरकारान खंय लक्ष घालून लोकवस्ती साल्वार करूंक उपाय करचो. दर पावसांत दर्या किनाराची धूप जाता पूण ह्या वर्साक मोठ्या प्रमाणात पावस पडलेल्या कारणान गालजीबाग जो समुद्र किनार आसा हेची मोठ्या प्रमाणात धूप जाल्ली आसा. दर्याची जी बॉर्डर आशिल्ली ती आमकां दिसता की 10 ते 15 मिटर कातरून गेल्ली आसा आनी जी झाडां आशिल्ली जी मोठ्या प्रमाणाची झाडां पडलेली आसात. हांगा लागींच कांय जे पारंपारीक मच्छीमार आशिल्ले तेंची घरां आसात जवळ 100 मिटराची जे पयलींसून ती घरां आसात त्यांचे घरांक सद्या धोको निर्माण जाल्लो आसा. हांगचोच एक रहिवासी जो आसा दयानंद पागी हेणे हुस्कूक केला की हे कांय दिसां असोच जर पावस पडत रावलो जाल्यार कांय दिसां भितर तेंच्या घरांक धोको निर्माण आसा. वर्सान वर्स जेन्ना लास्ट टायम तोतयो तुफान येयली तेन्ना कमी कमी 20-25 मिटर कापन गेल्ली. आतां एक 2 वर्सां जालीं आनी आतां पळयल्यार आनी हिंगा आमची घर फाटल्यान मायण म्हणटा थिंगा पुराय कमी कमी 40-50 झाडां पडोन पुराय जमनीचो धूप जावन कातरून गेल्ले आनी अशी कातरून वसत रावले जाल्यार लोकांक घरांक तशें धोका निर्माण जाल्लो आसा. लोक सामकी चिंतेची बात म्हणटा सारकी तसली खबर जाल्ली आसा. ना जाल्यार आयज तरी झाडां कापून गेले जाल्यार उदक सामकें दरी गांवां येवपाची परिस्थिती आहा आनी गव्हर्मेंटाचेर कांय एक्शन घेयना ना फॉरेस्ट कांय एक्शन घेयना. ती टोटल नेस्टिंग करून गव्हर्मेंटान आतां घेतल्यार कमी 15 वर्सां जालीं आनी टोटल नेस्टिंग करून आख्खी सुरी झाडां काबार जायत गेली. अशी हे तुफान येयलें जाल्यार सामकें घर लोकांले आनी पुराय जमीन कातरून गेले जाल्यार कांय ना 1-2 दिसांचे खबरी ते. तेणी ते सांगता की तेणी कांय वर्सां पयलीं खंय सांगलें अशी किनाराची धूप जाता आनी थंय कितें तरी अडथळो घालचो ब्लॉक्स किंवा फातर घालचे आनी ती किनाराची धूप जावपा पासून तेंच्या घराक प्रोटेक्शन करची. पूण तो गालजीबाग जो समुद्र किनार आसा जो कासव संवर्धन केंद्र आशिल्ल्या कारणान थंय कांयच हालचाली जायना. सरकारान ह्या कडेन गंभीर्यान लक्ष घालचें अशी तेंची मागणी आसा. फोंड्या म्हालांत 4 मंत्री तरी रस्त्यांची दशा. यो वच करतल्यांची फोंडकुलां चुकूंक नित्याची सर्कस. पावसा आदीं खंय रस्तो गुळगुळीत केल्लो. उटंगारां डांबर आनी खडीय व्हांवली. सरकारान खंय लक्ष घालचें. पावस सोंप मेरेन रावपाची गरज ना लोक उलयता. जे आतां कितें हें केलें हॉट मिक्सिंग केल्लें पावसा पयलीं तेजी दुर्दशा रस्त्यांची अशी जाल्ली आसा. डांबर घातलेले ते सगळे गेला आनी तुमी पळोवपाक शकता की खड्डे पडल्या सगळ्या रस्त्याक आनी जे कोण वयस्कर लोक आसा जाणटे लोक तांकां खूब त्रास जाता. इवन हांगा सांजचे टायमार ब्लॉक जाता तेन्ना सुद्दां म्हणजे चडशे प्रॉब्लेम म्हणजे हेका लागून रस्त्याक लागूनच प्रॉब्लेम येता सगळो. आनी तेजेर सरकारान त्वरीत एक्शन घेवची आनी परत जर हें बुजोवपाक जाता जाल्यार बुजोवची आनी जी रहदारी आसा लोकांक सोयीस्कर रितीन करचें अशें हांव मागतां. आमी सध्या आसा फोंड्या वाठारान आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान हो रस्तो पळोवपाक शकता.
हो जो रस्तो आसा तो पावसा पयलींच हांगासर हॉट मिक्सिंग जाल्लें, पूण ह्या पावसान ह्या रस्त्याची हालत कितें जाली ती आमकां हांगासर दिश्टी पडटा. कोणूय पळयल्यार म्हणटलो ह्या रस्त्याचेर कितलीं वर्सांच जालीं दिसता हॉट मिक्सिंग जावन आसतलें. फोंड्या वाठारान म्हणटा फोंड्या तालुको जो आसा त्या तालुक्यान 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी येता आनी 4ूय जे आमदार आसा ते मिनिस्टर आसा. जेन्ना आमी म्हणटा फोंड्या 4 मिनिस्टर जाल्यार हांगासरले डेव्हलपमेंट खंयच्या लेवलार आसपाचें, रस्ते सामके सुळसुळीत आनी चकचकीत आसपाचें. पूण हांगासर जी परिस्थिती आमी पळयता अशें न्ही की हांगासर काम जावना, हांगासर काम जालें आनी जे हॉट मिक्सिंग आशिल्ले ते व्हांवन गेले. जाल्यार ह्या गजालीचेर कारणीभूत कोण? जो कॉन्ट्रॅक्टर हो रस्तो करता तो काय जो PWDचे ऑफिसर जे इन्चार्ज आसता ते? म्हाका दिसता जे कन्सर्न ऑफिसर आसा, जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा, तशें जे आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर आसा, जे PWD मिनिस्टरूय जावन आसा, तेंच्यांनी खंय तरी ह्या गजालींचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. हे रस्ते बेगीनच्या बेगीन दुरुस्त करचे जाणे करून जे लोक आसात तांकां त्रास जावचे न्ही म्हणून. फोंड्याच्यान प्रुडंटा खातीर हांव स्वप्नील तारी. हळजूड ग्रामसभेत लाऊड म्युझिकाचो इशू तापलो. सरपंच म्हणटा पुलीस रिपोर्टाक रावल्यात. रिपोर्ट आयल्या उपरांत एक्शन जातली. 3 मजल्या वयर बांदकाम करूंक परवाने दिवचे न्हय म्हण थाराव. तेवटेन आके बायशाचो सरपंच, उपसरपंच, 3 सत्ताधारी पंच ग्रामसभेक आयलेच ना. थळावे चाळवले. प्रकरण पंचायत संचालका मेरेन व्हरपाची तयारी. 6 वर्साचे वयर जाले आमकां वाड्याक उदक ना, PWDचे उदक, आनी जे आमकां बोरवेल मारून दिले ती सुद्दां कॉन्टेमिनेटेड जाले आनी आज आमकां फाटले जाले ड्रिंकींग, आमकां उदक ना. What is what we learn? Harmony at home, so there will be harmony at home. So here, of these points I have discussed, they are neglected and deprived me directly. डेप्युटी सरपंच काय झाले सेक्शन सरपंच डेप्युटी बोर्ड मेंबर सेक्शन किती म्हणटा सिंपल तुम्ही पोतून वाच हो लोकांक समजिकाय दिता. तुमकां समजिकाय दिवपाक म्हणून हांव दिता ना. तू वाच तू वाच पळय. The meeting of the Gram Sabha shall be presided over by the each sarpanch and attended by the concerned panchayat member. In the absence of the sarpanch, deputy sarpanch or ward member, the meeting may be presided over by any member chosen by the Gram Sabha. We are not. I am ready to choose any member over here. I am ready. Nobody. We are not, because they will not have any answers to our questions. It is just to waste our time. This is just to waste our time. Now 8 months have passed. There are danger trees. Now let Jodhapaka in charge. सत्तरीच्या माळोलीतले पोर्तुगीज तेंपावयल्या बंदखणीचो सरकारान जीर्णोद्धार करचो. ती हेरिटेज टुरिजम वास्तू जाहीर करची म्हण पर्येचे आमदार देविया मागता. तिणे विशय विधानसभेत काडलो. हे पोर्तुगीजकालीन बंदखणीचो प्रुडंटान निकतोच रिपोर्ट केल्लो. कितल्याशाच सुटके झुजाऱ्यांच्या मुक्ती संग्रामाची ही बंदखण साक्षीदार. सांबाळची म्हण लोक मागतात. फ्रॉम टुरिजम पॉइंट ऑफ व्यू, हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू, हेरिटेज टुरिजम तर आमी आमच्या भागांत तर प्रमोट करपाक जाय जाल्यार इट्स इम्पॉर्टंट दॅट वी टेक दिस वर्क अप व्हेरी फास्ट. आनी एकदां एक पोर्चुगीज इरा पोलीस आउटपोस्ट मेळ्ळा जो माळोली मेळिल्लो आसा तो परत एकदां इट्स इन टोटल रुइन्स. मागता की दॅट ऑल्सो इफ इट इज नोटिफायड by the department and that can be restored as a site where आमचे क्रांतीवीर तांकां थंय ह्या जेलीन घालिल्ले आशिल्ले and it's in a totally dilapidated condition. So हे लोकां कडेन हे पावपाक जाय. Thank the government and thank the minister for his proactive efforts and request him to formulate the heritage policy. आनी आमचे जे sites आनी artifacts आसा जे फाटल्या दिसांनी 800 coins बी मेळिल्ले to immediately
take them as part of your heritage policy आणि create a hinterland tourism, heritage tourism for us. आणि once again I congratulate the honorable minister and your entire team and thank you speaker sir. गेल्या महिन्यात आम्ही प्रुडंटान एक स्टोरी केली ती म्हणजे 70 वाठारांतली जी मावली गांवांत जी पोर्तुगीज एरा बिल्डींग आसा जी जेल आसा ते जेलीचे रिस्टोरेशन कशी आमी मागणी केल्ली न्यूजाच्या माध्यमांतल्यान. ताच्या उपरांत ह्या विधानसभे सेशनात जी पर्या मतदारसंघात जे आमदार आसा डॉक्टर देविया राणी आणि हो प्रश्न विधानसभेत मांडलो आणि त्यांनी हे केले सांगले की जे मावले हांगासर जो आउटपोस्ट आसा पोर्तुगीज एराची जी जेल आसा ती रिस्टोर करपाची गरज आसा. कारण थंयसर आमचे स्वातंत्र्य सैनिकांनी इतले त्रास काडून गोंय स्वतंत्र करपाक मदत केली. त्यांची जी हिस्ट्री आसा ती आयची पिळगे पर्यंत पावपा खातीर हो रिस्टोर करपाची गरज आसा अशी मागणी पर्या मतदारसंघ आमदार देविया राणी हांणी रिस्टोर करपा खातीर मागणी केली. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.